जमनी संबंधान आनीक एक प्रकरण आसा, ते जमनीची रुपांतरां कायदे मोडून करपाची. एक शेत आसा, शेत पडंग पडिल्लें आसा वो दवरिल्लें आसा. असलीं खूब शेतां आसात गोंयांत आमच्या. ते हळूच एक मनीस येवन रातयांत भरून काडटा आनी मागीर तो सरकारी यंत्रणेक मॅनेज करून ताजें रुपांतर करून घेता आनी त्या शेतांत मागीर कारखानोय उबो जावं येता, त्या शेतांत मागीर एक मोठी बिल्डींगूय उबी जावं येता, त्या शेतांत मागीर कितेंय जावं येता. अशीं प्रकरणां घडिल्लीं आसात. घडलें इतलेंच की तांचो सोद जावंक ना. आनीक जे गुन्यांवकार आसात तांकां ख्यास्त जावंक ना. म्हणल्यार आतां जर सरकारान बार्देसांत हें सुरू केलां जाल्यार म्हजे नदरेन दरेका तालुक्या खातीर एक स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम करपाची गरज आसा. कारण हीं प्रकरणां कितलेशा कडेन पाविल्लीं आसात. आनीक सद्या जी SIT आसा ती फक्त ती जमीन विकिल्ल्याची प्रकरणां पळयता. पूण जमनीचें हें जें बेकायदेशीर रुपांतर जालां, जी जमीन शेतकामताची, ती शेतकामताची जमीन दुसऱ्या कामा खातीर वापरपाची जी प्रकरणां जाल्यात तांचोय सोद घेवपाची गरज आसा. थंय कायदो मोडला आनी देखून जे कायदो मोडपाक जापसालदार आसात वा जाणी तांकां आदार केला तांचेरूय कारवाय जावपाची गरज आसा. आनी तशी जर जाली जाल्यार आनी कितलोसो लोक बंदखणींत पावतलो. भ्रश्टाचारा खातीर, फोर्जरी खातीर वा दुसरी गुन्यांवां खातीर. हीं 2 प्रकरणां जालीं. पूण इतल्यान प्रस्न सुटना, आनीकय आसात.